बारीक हांवें ऑब्जर्व केला की एसटी म्हणून खास अशें खंय रिफ्लेक्ट जावंक ना. हो इश्यू हांवें फाटले 1-2 म्हयने आसा हो इश्यू कळ्ळें न्हू. आनी एकट्याकूच इन्व्हर्ट करपाक सांग. आमी आता एसटी कमिशनान येयल्ले मुद्दाम की ते दीस तुमी जाणा बोमा जो इन्सिडंट जालो हांगा आमचे जे लोकल्स आसले आमचे एसटी कम्युनिटीचे हांगा लोक आसले तांकां व्हरोन पुलिशेन दवरली थंय कुळ्या आनी जे तेंचे थंय हाल जाले सान मेरेन तांकां दवरून धमक्यो दिले कोणाक जॉब मेळचे ना म्हणून सांगले आनी कितें तुमी असली मस्ती करूं नाका तुमी आडोवं नाका आनी अशें करून आयज तांकां कितले त्रास जाता ते तांकां खबर आहा. हें आमी सरा कडेन मांडपाक गेल्ले. आमी सराक सांगला की जे तेंचे इश्यूज आसा ते मातशे तेंच्या लोकेशनार येवन अंडरस्टँड कर, तेंच्या वाड्यार येवन अंडरस्टँड कर. कित्याक आमी आतां ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिलात त्या ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशनान कितें बरोवपाक जाय तें बरयलां बट जो मेरेन ते वाड्यार येवचे ना तो वाडो पोवचो ना तो गांव पोवचो ना ते हायवे खंयच्यान करता कशें करता ते लोकांचे ग्रीवन्सीस आयकपाचे ना आयकचे ना तो मेरेन तेचो सोल्युशन येवचें ना. सो आतां सरान आमकां अश्युरन्स दिला की ते येतले आपल्या टिमीक घेवन सेक्रेटरीक घेवन येतले थंय तेंच्या कडेन उलयतले कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा ते अंडरस्टँड करतले आनी फुडलो जो तेंचो स्टेप घेवपाक जाय तेंच्या कडल्यान डिपार्टमेंटाक बरोवपाचे ते घेतले म्हणून सध्या तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा. कितें त्रास केलो म्हणटा तुमी? पळय आतां तांकां कितें केलें काल तांकां पुलिशेन गेले तांकां ओडून बशीन घातली तेंचे कोणाचे हात दुखता तांकां मागीर थंय दवरली कितलो वेळ तांकां बाबड्यांक जेवण सुद्दां दिवंक ना. सो अशे कितलेशे प्रॉब्लेम जाले. तांकां एक चेडूं आहलें ताका फाटल्यान आहा तेका सांगला की तुमी 4-5 जाणां चेडूं आसली ती यूथ आसली सो तांकां सांगता पुलीस खंय की तुमी जर हे भितर पडात तुमचेर जर केसीस जाय तुमकां गव्हर्मेंट जॉबूय मेळचो ना आनी प्रायव्हेट जॉबूय मेळचो ना. अशें की पुलीस दिता गव्हर्मेंट जॉब कशें आनी जॉब दिवपी कोण हांगा जॉब मेरिटाचेर मेळटा. हांगा जर आपल्या गांवांक लागून झगडटा आनी जर केस पडली आनी जर हेका लागून जर सरकार जर जॉब दिवपाचे आडयताले सरकाराची लॉस. 19 डिसेंबर 23 जाला गोंय मुक्ती दिन आमी सेलिब्रेट केला आनी ही एट्रोसिटी जर आमच्या लोकांचेर जाता आनी प्रत्येक जाग्याचेर वचून जर तुमी एसटी समाजाक हांगा डिस्प्लेस करता गोंयकारांक जर डिस्प्लेस करता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. सो आतां साहेबान सांगला आमकां की तो येतलो आनी तेंच्या कडेन मिटींग घेतलो आनी फुडले कितें कारवाय करपाक जाय तो करतलो म्हणून. सो लेट्स सी आमी ओपन रावले आनी आशेन येयला की हांगा ते जातले म्हणून सगळें. आज वचत थंय एसटीचे लोकांचेरूच अन्याय जाता म्हटलें जाल्यार फुडें खांडेपारा जालें मागीर आतां बोमा चलता पयर मागीर काणकोणा सोला चल्लेले. पूण हे सगळे एसटी लोकांक खंय तरी त्रास करून हो सरकार खंय तरी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे जावं तांकां त्रास करून तांकां डिस्प्लेस करून दुसरे कडेन व्हरपाची तयारी करता. पूण हे लोकांची अशी परिस्थिती आज जेवतलो जाल्यार तांचे कडेन परिस्थिती ना जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट जावन ते जगतले काय कितें. जावं तेंगेली कल्चरल भोमा म्हटलें जाल्यार तेंगेली कल्चरल हेरिटेज आसा थंय देवळां आसा तेंगेली जात्रा जाता आनी कितले हजारांनी लोक थंय उत्सवाक बीन जमता. आज ते दुसरे कडेन व्हरून उत्सव तो करतलो काय कितें हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. हो कल्चरल हेरिटेज ही गोंयची तरी तशी उरपाक जाय हेंवूय अशें आमी म्हणूंक सोदता. आनी एसटी लोकांचेर खास करून अन्याय जाता हो सरकारान विचारान घेवपाक जाय. एसटी लोकांचे आज लिव्हींग खंय तरी शेणलेलें आसा तांकां लोक जेवपाचोय प्रश्न आसा प्लस जशें म्हणटात जो गव्हर्मेंटाचो जो फंड सुद्दां आसता रिजर्व फंड दवरलेलो 2,600 कोटी वर्साचो असो प्रोविजन केल्लो आसा हो सुद्दां फंड हे लोकांक खंय तरी मेळना. व्हडल्या प्रोजेक्टाचेर हो फंड यूज जाता आनी एसटी लोकांक खंय तरी डिप्रायव केल्ले आसा. हें जावपाक जायना. म्हणजे खंय तरी एसटीच लोक दिसता काय कितें अन्याय करप बाकी लोक सगळे स्ट्रॉंग आसा काय कितें तें दिसता. म्हणजे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हे लोकांक न्याय दियात आनी फुडल्यो गजाली करता आसतना विचार करून करप इतलेच आयचे कडेन आमी सांगूंक सोदता. आतां ते काल पयर आमकां ते येयले सगळे आनी इताल तिंका आमी तुमी कितें करतले हांगा थंय तर आमी नंबर घालूं येयले म्हणलें ते झाडांचेर. आमी सांगलें तुमी नंबर घालू नाका आमचे कोर्टा चलता तेन्ना कोर्टाचे येतकीर तुमी मागीर तुमचें कितें तें करा आनी आमच्या खंयच्यान रस्तो वयता तो आमकां दाखयात
आमकां हो रस्तो नाका, देवळां वयता, सगळे वयता, आमचे घराय वयता, आमकां बायपास दी अशें म्हणटकीर तेणी आमकां सगळ्यांक भरून धरून भितर उडयली. अशें ओडून तेणीच सांगलें, कोणी आसताले आमचे कोण तरी आहा तो आमदार, जाल्यार आमदार आमचे मत्ता येतालो, पांय पडटाय नमस्कार असं म्हणत. आनी आतां आमी दीसभर पुलिशे वळवळली जाल्यार नमस्कार खंय गेलो तो आमचो आमदाराचो? आमदार पांय पडोन गेलो, तो दार धरून गेला. आनी आतां एकूय दीस ना. आनी काल आमकां दीसभर पयर भोंवडयल्या, ह्यो फोन सुद्दां करूं ना. आमचे कडेन म्हणटा फोन ना, आसा तेंचे कडेन सुद्दां तेणी फोन करूं ना. म्हळ्यार हो आमदार आतां आमकां हेन फुडें कितें करतलो? तो हाडटलो शेवाळी, आनी आतां पळय कशें उडयलां आमकां थंय, तशें वाद करतलो आमचे कडेन आनी शेवाळ हाडटलो, खल्लीतलो, प्रस्त करतलो, आमकां भायर उडयली. खंय रावपा आमी भुरगीं बाळां घेवन? आमचे कडेन येदे व्हडले घर बांदूं जाता? आमी कोण शेतां काम करता आनी खंय वयता ते आमी पोट भरता, तरी एकतर कळना. आनी कसलो आमदार हो आमकां? आमदारान येवन आमकां दाखोवं जाय, बाय ही पळय हा इकडे वयता, आमी बायपास काडटा, तुमकां जाय तशेंच करूं जाय न्हू. तें आमकां गांवांत नाका तें तूं करूंक, आनी गांव उरतलो खंय आमचो? लोकाल गांवां गेल्यार आमकां घेता, गांठयां घेता. तेणी चिंतलां घाटी सगळ्या हांगा भरून आमची शेतां सुद्दां पुरयली माती घालून बनस्तारी, आनी गोंयचे लोकांक खंय चला मळा अशें तेणी चिंतलां. म्हणून तो काल येवन आमची पळय मात सुद्दां तेणी वासपूस घेवना, ती फोन करूं ना बाबा ती येल्या ती आसा काय मेली म्हणून. आम्ही पयर एक ग्रामसभेत मिटींग घेतली आणि सरपंचाक विचारले आमच्या वांगडा पंचायत आसा काय म्हणून तेणें आसा म्हणून. आसा म्हणटकीर आमी ताका घेतला, आमच्या हेजे कडल्यान अपॉयंटमेंट घे म्हणून कोणा कडल्यान सीएमा कडल्यान. तेणें घेता सांगलें, तेणें एक लेटर केलें म्हणटा हाडून तें दाखयता, मात अजून सुद्दां सीएमान आमकां मेळटा म्हणून सांगलें ना. इतलें करता म्हणटकीर आमकां PWDच्यान एक लेटर येयलें की आमी फाल्यां झाडाचे नंबर घालतले, रस्तो वायडिंगेक मार्किंग घेतले म्हणून. म्हणजे आमी परत पंचायतीन गेले आनी सरपंचाक सांगलें ताका लेटर कर, आमची कोर्टान केस आहा, फाल्यां 20 तारखेर डेट आसा, तर ती डेट सोडून तुमी मागीर केन्नाय येवचें अशें म्हणून तांकां आमी परत लेटर केलें. इतल्याक येयला आसतना सुद्दां ते पळय ते पुलीस फोर्स घेवन भोमान येयले आनी मेजपाक लागले. ते मेजपाक तांकां आमी सांगलें, तो इंजिनियर कोण येयलो ताका विचारलें आमी, तो आमकां पयलीं तो प्लॅन दाखय आनी कितलो वयतलो तो रोड तो दाखय आनी मागीर तुमी येता, आमी घरा वयता अशें सांगलें. तो तकलीपणां घालता आनी तो PI आहा तो आमकां आन्सर दिता. त्या PIक सांगलें तुमी येयल्या प्रोटेक्शनाक, हें काम तुमचें न्हू, हें काम म्हणल्यार तेजें. तो PI आमकां आन्सर दिता. तेच्या नंतर ती कोण बाई येयली, तिका विचारलें तुमी आमच्या गांवांत ती नांवां पळय गॅजेटान घातल्या सगळीं, शेतूय घातल्या, घरां तो 140 सगळें फूल घातल्यात. ती म्हाका डायरेक्ट कोर्टाक चल म्हणून हांवें म्हणटा तूं फोर्स दिता, म्हाजें स्वताचें घर तुमी हितून गॅजेटान घालता आनी म्हाका कोर्टाक चल म्हणून सांगता, फोर्स दिता काय म्हणटाली तकलीपणां घालता. अशें विचारता आसतना झाडाचेर नंबर घालपा येयले, नंबर घालून येतकीर आमी तांकां तुमकां घालूं नाका म्हणून अशें म्हणून तुमी गाडयेन बसा म्हणून. पयलीं वचून हांव बसलो गाडयेन वरां खबर तें म्हणून. मागीर सगळे लोकांक घेतले आमी आनी ते वरां तळमळोन मारले. तितून म्हाका बायपास केल्लो आसा. जे पुर्तुगेजान करूं ना, इंग्रजान आमी नाका, पुर्तुगेज म्हाका खबर हांव 53 जन्मा येयल्लो, आमी ते पयशे सुद्दां खर्च करून खाल्यात. तें जे तेणी केलें ना ते अत्याचार आयज आमकां हे मेळपाक. दुसरे आमकां बाबूचो गांवांत पयर निवडून येयलो मडकय मतदारसंघात, हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो. तो म्हाका घेवन भोंवतालो, तेजे कडेन नो पयसो घालना, तेणें हांगा बंगलो बांदलो, तेजे बंगल्याचो काम हांवें स्वता म्हाज्या पयशांनी करून घेतला. आनी हो आयज एक नो मिनिस्टर आमच्या जातीचो जो येवन तो आमकां त्रास करूं लागलो म्हणटकीर एका मिनिस्टरान आमकां त्रास करून आयले मेले. पब्लिके कोणाकूच त्रास केले ना. आनी वायद आमच्या ST समाजाचो निवडून येवन वायद आमच्या STच्याकूच अशें त्रास करता हो. आतां खंय वचपाचें? फाल्यां तुमी म्हणटा आमकां पेपर घेवन येया, आमी भाटकाराच्या भाटांनी घरां बांदून चडशे गोंयकार तुमकां खबर आसतली, भाटकाराच्या भाटांनी घरां बांदना, तेजे कडेन जमनी पेपर आहा ना, फक्त टॅक्स भरते आसता आमचे कडेन. तरी आसतना आमकां भाटकारान दिल्लें आसा, कोर्टांतल्यान दिलें, मामल्यान दिलें, आमी मुणकार म्हणून. ते तरी आमचे कडेन आसा, पूण सगळ्या कडेन ना न्हू तें. तुमी दुसऱ्या गांवांक खंय दिलें जाल्यार आमी कशें जगतले? आमचें सगळें कल्चरूच हांगा भोवमान आमचें देवूळ आसा, देवळां 2-3 आसा, सगळें उत्सव जाता, हें जाता. 60 मिटर मेजून दाखय म्हळ्यार तूं दाखोवंक तयार ना. 4 घरां वयतले म्हणटा, रस्त्यार उबो आतां मरतलो म्हणटा, म्हाका सांगपाचें तो मरतलो. ती 4 घरां 60 मेजून दाखय, आमी सामको म्हणल्यार घरा वयता आनी रावना आनी झगड्याकूय ना. कित्याक करता हें काम तें? रातचें येता मार्किंग करता, एके सायडी बाउंड्री घालता, दुसरे सायडी घालप न्हू कायद्यान. ती दाखयना ते दुसरी पेपरार दाखयली ती न्ही, दुसरे घातले जाल्यार आमी बोवाळ करताले न्हू. अशें आमच्या आमदाराचें चल्लां आनी सरकाराचें अशेंच चल्लां. हे आमचे बाय आसले ते गेल्ले थंय आनी यूथ आसले, सो तांकां कितें सांगलें मातशें फुडें
हय आनी तेंका ते सगळ्यांनी हे ऑफिसर आमकां म्हणपा लागले तुमी सायडीन सरा आतां तुमचेर कंप्लेंट जाली न्हू तुमकां प्रायवेट न्हू गव्हर्मेंटूच जॉब मेळपाना म्हणपा लागले पण तेंकां कोणी हक्क दिला आमकां हे करपाक जॉबाचे तेंकां कोणी हे करून ना आमी आमची देवळां आमकां वाचोवपाक जाय घरा वाचोवपाक जाय म्हणून आमी झगडटा पण ते आमकां हे करता कित्याक की आमी वचपाक जाय म्हणून पण आमी वचना आमी तेंकां सांगले म्हटल्यार अजून कोणाक तरी दिला काय म्हणून तेंच्यांनी जॉब इतल्या परेन समज तिने आता पळय आमची घरां गॅजेटाचेर काडली शेतां काडली जाल्यार तिने आमकां पयलीं लेटर दिवपाक जाय आसलें न्ही जाल्यार बाबा तुमचे अमकें वयता तुमी अमकें हें करता सांगपाक जाय आमकां कितेंच सांगना डायरेक्ट आमचें नांव पेपर काडून दिलें मागीर आमी कितें करपाचें सगळ्यांक पेपर वाचूं येता अशें ना आमचे सारकेलो कोण आसा तो वाचतलो ह्या आई बी आसा ते कितें वाचतले तेंकां जेन्ना पळय लोकांनी सांगलें तुमची आतां घरा वयता तेन्नाचे न्हू आतां ती बरी ना सदां आतां ते तेंकां दोतोरागेर व्हरपाक जाय मागीर तेंकां कितें करपाचें काल आतां तिका आमचे बुधवार दीस आतां हें जालें रस्त्याचे जाल्यार तिका प्रेशर नाशिल्लो प्रेशराचेर पावली ती डायबिटीज पावली तिका आतां धरून दिवन ओडला हातीक त्रास जाले 108 जर तेंकां दोतोरागेर व्हेले जाल्यार ते रिसीट दिल्या तेजेर नंबर ना काय ना तांकां डेट आसपाक जाय दोतोरान दिता ती तेंचे नांवां आसपाक जाय कांयच ना एक तेंचे कडेन सादी तेंकां गुंवय दिवपाक जाली मागीर हे आनी आमचे गोंयकारांक कशें हें करतले ओळली तुका ओळली म्हणजे आमची जाणटी नेणट्याची घरां न्हू पयलूची म्हणजे आमी काडले ते बरे काडले दीस आनी आतां भुरगीं बाळ कितें करताले बायलांक भुरगीं बाळ पळय आशिल्ले न्हू ते धांवले म्हणटकीर हांवूय उठले आनी गेले हे म्हटलें पळोवचें ते पळयतले आनी हांव गेले वचना फुडें दोगां धरून ओडून व्हरता गाडये दोग धरून ओडून व्हरता पुलिसांक बायलो त्यो मागीर हांव गेले हांव भुरग्यांक पळयता भुरग्यांक पळयत म्हाका अशी धांवकुलां धरली ते सामकी वळ एक अशी केली आनी गेले म्हाका गाडये कडेन आज जाल मागीर मोठो म्हाजो आनी काल म्हाका दीसभर जोर आनी व्हरोन थंय मागीर तूं चिकसार व्हरोन म्हाका एक इनिसांव गेली तिच्यान आनी बरोवन दिले फोटो काड म्हणून हाडली थंय आनी धाडले हाडले मागीर आमकां आमचे भुरगे आसा आमी काडले ते बरे काडले न्हू ते भुरगे आसा हेका खंय घालतले आनी कितें नाच आसा नाचवाचे आनी आमी गोवा जाता म्हणून धांवली आमचे भुरगे गेले न्हू सगळे कोण म्हणून लागले सगळ्यांक भरून व्हरता आमी धांवली आनी हांव वचोन अशी पळयता आनी म्हाजे हे हाती धरलो आनी हे हाती धरलो आनी ओडटा सामके आनी म्हाका प्रेशराचे आगो म्हाका व्हरोनाका म्हाजे कुयी बीन कांय ना म्हाजे कडेन व्हरोनाका हे खंयचें धरिना वो सामको धरून सामको बोललो आनी म्हाका हे सामकें कितें जाता दोनी हात आनी तितून गुवळ येता म्हाका सामकी ओडलें आनी बसयलें म्हाजे कडेन इल्लें उदक आशिल्लें हांव पिलें भितर व्हरोन बसयलें गाडयेन गेली बसयलें उदक पिलें आनी बसलें आनी आमकां दोळा आसा पुलीस स्टेशन फोंड्या आहा हातीन व्हरोन फुडें व्हरोन घातली आनी थंय घालतकीर कांयच ना वॉटेल ना कितें ना आमकां पोटा बुकेन आमचे प्रेशर बीन वाडलो मागीर थंय 108 गाडी आसली थंय येले प्रेशर पळयलो हाती म्हाजे सकळ मारता नाल्यार प्रेशराक वाडलो म्हणूंक लागलो आनी म्हणलें गुळी दी म्हाका गुळी ना म्हणूंक लागली गुळी ना आनी मागीर म्हणल्यार आमकां 108 फोन कर आमी कशें करतली 108 फोन कर तुमी करा मागीर तो पुलीस येयलो आनी 108 फोन केलो आनी तितून घातल्यान तिस्कार हाडले आनी खूब वाडलो म्हणूंक लागलो मागीर तिणी म्हाका एक गुळी दिली उदक दिलें न्हिदून रावयलें सगळें तपास केलो रगत काडलें आनी कांयच बरोवन दिवना आनी चला म्हणलो मागीर ते बाबडे आमकां व्हरों येयले आमगे भुरगे आनी मागीर आमी येयले आनी गेली थंय गेली आनी कितें सांगलें आमकां एकट्या सुद्दां हात लावं नाका येयली तीच म्हाज्या हाती अशें घट धरलें हात लावं नाका म्हणलें आमकां सुवार पाडले आमी चलोन येता अय तूं सुबेत उलयता कित्याक म्हणूंक लागलें हांवें म्हणलें सुबेत कितें हांवें म्हणलें कोणा मारूं ना चोरूं ना
आमी म्हणले चलोन येता म्हूण त्या रातीचो लायट झोडपून उडयलो आनी तेन्ना मागीर म्हणून लागलें आमकां सगळीं चलात आनी थोडे आमकां घर चला बायलां थोडे हाय पळय तिंका म्हणटा घर चल आनी आमी म्हणलें एकटे सुद्दां वयचे ना सगळ्यो बशी भरून म्हणलें आमी वयतली व्हरता थंय सुद्दां आनी त्या दिसाच्यान आमचो जीव बरो ना हे आमकां सगळें सोपोवंकूच सोंपल्या सुटल्या भायर कोणीच आमकां एक फोन करून विचारूं ना तुमी आसा काय खंय मेली म्हणून एक एक उदका बाटली दिल्यार जालें एक एक केळी दिल्यार जालें एक एक संत्र दिल्यार जालें पोट भरलें आनी आतां तेन्नाच्यान जीव बरो ना तुमकां कितें करपाचें कितल्यांक येयल्ली तुमकां पुलीस आमकां 12 म्हणल्यार 11 11:30 सुमार हो जालो आमचो गोवा आनी दनपारां जेवणाक जेवण बिवण कांयच ना मागीर येयल्यान कितल्यांक तुमी येयले आमी घरा कडेन 5:30 जावन पावल्या 5:30 जावन पावले येल्ले त्याच जाग्यार देंवयले आमी म्हणलें आमकां मातशी फुडें देंवय आमच्या वाड्यार पूण येल्ले त्याच जाग्यार देंवयले आमकां माल ती ऑर्डर अर्दई थंय फुडें व्हरपा जाल्यार आमी थंय देंवण आनी चलोन येयली जाम जाली आनी चलतरी मागीर येताना तेंच्यांनी पावयले तुमकां आमकां पावना येल्ले थंय सोडली गाडी आली हॉस्पिटलान आमकां ती आनी सोडले थंय देंवयले आमकां मागीर आमी भुरग्यांक फोन करून आमकां घरा कडेन येयल्या तिणे कितले पासून तर केले आमी आतां मरपाकच उठले आमी रस्तो गांवांतल्यान व्हरोप कशीच दिवपा ना आमी रस्त्यारच रावतली मेल्यार जाता आमची भुरगे बाळ ते वयताले खंय ते खंयच्यान बायपास काडटा तेवटे काडू पूण आमचें एकूच म्हणणें आमकां गांवांतल्यान रस्तो नाका आमचो आसा तशेंच आसूं ही आमची मागणी